गोयान एक मान स्वातंत्र्य सैनिक वगडायलो। पुण्यातल्या हॉस्पिटलात उपचार घेतल्या मोहन रानडेन मंगळारा निमणो श्वास घेतलो। पिराय 89। गोय आणि महाराष्ट्र सरकारान संयुक्तपणान पुण्यात ताच्या पार्थिवाक निमणो सलाम दिलो। पोर्तुगीजांच्या विरोधात जाल्ल्या गोय मुक्ती झुजात ताणे सशस्त्र वांटो घेतिल्लो। एकोणीसशे 30 सांगलीत ताचो जल्म। ताचे मुळावे नाव मनोहर विष्णू आपटे। शिक्षक म्हण मोहन रानडे नाव लावन 1950 तो गोंयांत भितर सरलो आणि 6 वर्यां राबितो करून रावलो। काही तरुणाक हो मार्ग पसंत नाशिल्लो की सत्याग्रहाचो पुर्तुगे सारख्या हुकुमशाही शत्रूचेर कांयच परिणाम जावचो ना। मागीर गोंयांत जर लढो दिवपाचो जाल्यार हात्यारां जाय पयलीं, हात्यारां खंयसून हाडटलो। मुक्तीचे वा स्वातंत्र्य लढ्याचे जायते मार्ग आशिल्ले। पोर्तुगीजांच्या विरोधात ताणें वेचलें ते आर्माद झूज। आर्मां हातासपा खातीर ताणें जायत्या पुलीस स्टेशनांचेर हल्लो केल्लो। बेती पुलीस स्टेशनाचेर 29 डिसेंबर 1956 ह्या दिसा ताणें केल्ल्या हल्ल्या वेळार ताचेर फारपेट करत जखमी अवस्थेत ताका धरिल्लो। त्या उपरांत ताका 26 वर्सांची बंदखण जाल्ली पोर्तुगाला। 1961 गोंय मुक्त जालें तरीकय 14 वर्सां ताका बंदखणीतच दवरिल्लो। बंदखणींतल्यान ताचे सुटके खातीर देशभरांतल्यान मागणी जावंक लागली। तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री अण्णादुरायान विनवणी केल्या उपरांत 5वो पोप पॉलान ताका सोडचो हे खातीर हस्तक्षेप केलो। तेन्नाच 25 जानेवारी 1969 दिसा ताका सोडलो। गोंयान ताका उमेदीन येवकार दिलो। उपरांत रानडे पुण्या स्थायीक जालो। आदिवासी, भटक्या आनी मागासवर्गीय समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर ताणें शिकवणेचे वर्ग चालू केले। ताणें 2 पुस्तकां बरयलीं, इंग्लिशेंत स्ट्रगल अनफिनिश्ड जाल्यार मराठीत सतीचे वाण। गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती विभागान ताचेर झुजारी नांवाचो मंदार तळावलेकारान दिग्दर्शीत केल्लो एक डॉक्यू ड्रामा केल्लो। गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराचे वतीन संयुक्तपणान पुण्या ताच्या पार्थिवाचेर सरकारी इतमामान निमणे संस्कार केले। गोंय सरकाराचे वतीन मंत्री मिलिंद नायकान ताका हजेरी लायली। मोहन रानडेच्या मरणाची खबर कळटकच गोंय आणि महाराष्ट्रातले जायते फुडाऱ्यांनी ट्वीट करून दुःख उक्तायले। महाराष्ट्रातले विनोद तावडे आणि रवींद्र चव्हाणान, तर गोंयच्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान व्हिडिओ वरवीं रानडेक आर्गां ओंपलीं। तो 14 वर्सां बंदखणीत आशिल्लो पुर्तुगेजाच्या तेंपान, तातूंत 6 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट ना अशें म्हाका दिसता कोणाकूच बंदखण पडूंक ना। आनी तो आमकां लिबरेशन जावन पसून ताका जेल फेस करचें पडलें। आणि तांचें कार्य हें सदांच आमच्या तरुणांमध्ये रावतलें। तांणी केल्लें काम हें सदांच लोक याद करतले आणि गोंयच्या आणि भारत मातेच्या संरक्षणासाठी अशाच पद्दतीन त्याग करपाची प्रेरणा तांच्या मदून मेळटली अशें हांव समजतां। मुक्ती झुजांतलो रानडेचो वांगडी प्रभाकर सिनारी कडेन, तशेंच झुजारी ह्या डॉक्यू ड्रामाचो दिग्दर्शक मंदार तळावलीकारा कडेनय आमी उलयले। पळयात। झुजारी ही डॉक्युमेंटरी करता आसतना हांव मोहन रानडेच्या सानिध्यान आयलो आणि काही म्हयने वर्सां म्हणटा हांव तांचे बरोबर रावलो आणि ताका लागून हांवें तांकां खूब जवळकीच्यान पळयलां। तांचें जीवन हें भुरग्यां खातीर खुबशें येत्या पिळग्या खातीर खुबशें अशें उदाहरण एक आसा, एक स्फूर्ती दिवपा सारकें आसा
म्हणून लोकांनी तांचे सतीचे वाण हें पुस्तक वाचचें आनी तांच्या बद्दल आणखूय तांकां म्हायती मेळटली. आमचे राष्ट्र दुर्दैवान इन्क्लुडींग गोंय शेकडो वर्सां गुलामीन उरले. हे कित्याक हाचो विचार कोणें गोंयकारान करूंक ना, पूण आतां करूंक जाय. नाजाल्यार ही राष्ट्रीय भावना आमच्या नवीन पिढीत तयार जावची ना. म्हणजे जे ती नुसती भावना आसून उपयोग ना, एक तीव्र हें जाय आनी डिटर्मिनेशन जाय, तरच आमचें हे स्वातंत्र्य टिकतलें, फुडें येतलें राष्ट्र आनी जनता. ह्या खबरापत्रा उपरांत गोवा 365 TV चॅनलाचेर पळयात झुजारी हो पुराय डॉक्यू ड्रामा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.